लोकसभा वेंचणुकेन गोंयांतले दोनूय सीट आमी जिखतले असो विश्वास उत्तर गोंय लोकसभा उमेदवार श्रीपाद नाईक हांणी उक्तायला। जाल्यार मय मतदारसंघात हे फावट विक्रमी मतांची आघाडी मेळटली असो ठाम विश्वास आमदार प्रेमीन शेट हांका आसा। भाजपाचे उत्तर गोंय लोकसभा उमेदवार श्रीपाद नाईक हांणी शुक्रारा मय मतदारसंघात प्रचार केलो। शिरगांवा श्री लयराई देवीचे दर्शन घेवन मय मतदारसंघात प्रचाराक सुरवात केली। ह्या वेळार तांचे वांगडा आमदार प्रेमीन शेट आनी हेर भाजपाचे मुखेल कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले। लोकसभा वेंचणुकेत गोंयांतले दोनूय सीट आमीच जिखतले असो विश्वास उत्तर गोंय लोकसभा उमेदवार श्रीपाद नाईक हांणी उक्तायला। हो देश परत एकदा मोठा जावचो आणि सगळे बरे जावचे या माध्यमातून आमकां सगळ्यांक फुडें व्हरूंक जाय। ही काम जे तुमचे आसा ते मातृभूमी खातीर आसा, ते आपल्या देशासाठी आसा, येदे मोठे काम तुमचे आसा। आणि त्यामुळे आम्ही सगळ्यांनी जे 7 तारीख इलेक्शन जातले मेच्या 7 मेचे इलेक्शनाक आमची ताकद भारतीय जनता पक्षाची ताकद ही आज आमकां सगळ्यांक विरोधकांक सगळ्यांक दाखोवपाची गरज आसा। त्या खातीर एक मतान वाड करून जे कोण आमचे बरोबर ना तांकां आमचे बरोबर हाडून येणाऱ्या म्हयन्याच्या कालावधीत आमकां हो एक प्रोसेस करचो पडटलो। तुम्ही निवडून दितले ही गोंयची जनता ही 100% आणि आमकां ह्या वेळी दोन्ही सीट जिखूंक जाय। आणि हे सीट आमी सगळे आमचे कडेन ताकद आसा हे सगळे करपाक, पूण ती ताकद ही दाखोवपाची गरज आसा। मोठ्या मताधिक्यान मोठ्या संख्येन मतां हाडून आमी भारतीय जनता पक्षाचे दोन्ही सीट दिवया। हो तुम्ही निवडून दितले परंतु सावथाक सुद्दां आमचे जे कोण फ्रेंड आसतले सोयरे आसतले हांकां सुद्दां सांगून तांचे मत भारतीय जनता पक्षाच्या पार्ट्याक घालून मोदीचे हात बळकट करपाक आणि हे राष्ट्र विकसीत करपाक आमकां सगळ्यांक प्रयत्न करूंक जायो। ते तुम्ही करचे अशी विनंती करता। जाल्यार मय मतदारसंघात हे फावट विक्रमी मतांची आघाडी मेळटली असो ठाम विश्वास आमदार प्रेमीन शेट हांका आसा। आमच्या मय मतदारसंघांसून आमच्या दिवचल तालुक्यांसून ह्या मय मतदारसंघातल्या चडांत चड मतदार जो आहा तो आमकां खात्री आहा की आमच्या मय मतदारसंघात सगळ्यांत मुखेलसर आसतलो अशे आमचे प्रयत्न आसा। आणि हे उलोवपा खातीर जे पाठबळ आमकां जनतेन दिल्लें आसा की आमी जी 2 वर्सां जनतेची सेवा करता आसतना वेगवेगळी कामां केल्ली आहा, ह्या माध्यमांतसून म्हाका सांगपाक दिसता की जो विश्वास आमी लोकांचो संपादन केल्लो आसा, आमदार म्हणून जे काम चालू आसा, तशेंच जिल्हा पंचायत सदस्य आमचे पंचायत मंडळ जे आमकां सपोर्ट करता आनी लोकांची सेवा करपाक जी कामां करता आमी, त्या आदाराचेरूच आमकां जनतेचो जास्तीत जास्त पाठिंबा मेळटलो हो आमकां विश्वास आसा। आनी ह्या विश्वासाच्या जोराचेर आमी जो टप्पो आमी जो ठरयल्लो आसा तेच्या पेक्षा जास्त जातलो, जे केन्नाच जावंक नासलेली ही इतको मताधिक्य आमकां मेळपाची ही आमचे कडेन आमकां आशा। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।